नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश पुरवावणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. अणजूण कांयसुवां चलिल्ल्या राखणे वण्टीच्या कामाक लागून आमदार मायकल आनी मनोज परबाचे बरेच पेटले. मायकलान आरोप करून दाखोवचे सिद्ध, मनोजाचे मायकलाक प्रत्युत्तर. मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर धांवते रेल्वे पोंदा चिड्डून एकल्याक आयले मरण. पुलिसांनी घडणुकेचो केलो पंचनामो. बेरेस्तारची घडणूक. फाटल्याच फावटी पॅराग्लायडिंग प्रकरणात एका पर्यटकाचो गेल्लो जीव. ह्या फावट दक्षिण गोंयांत पॅराग्लायडिंग प्रकरणात पर्यटक उरलो माडाक आडकून. गोंयांत हे चल्ला कितें तिडकल्ले लोक विचारतात प्रश्न. होंडा 70 नरकासूर प्रकरण चल्ला वाडत. पुलीस प्रकरणाचो करिना सारको तपास. निश्पाप लोकांचेर केल्या कारवाय. सरकारान पुलिसांक करचे निलंबीत. तिडकल्ल्या थळाव्यांचे सरकाराक गाराणे. हांव 30 ते 35 वर्सां राजकारणांत सक्रीय आसा. दामबाब आनी मडगांवच्या लोकांच्या तेक्यान 100 विरोधक म्हज्या आड एकठांय आयले तरी म्हजेर जावचो ना परिणाम, सांगता मंत्री दिगंबर कामत. गांवचे प्रश्न सुटावे जायना तो मेरेन आमकां नाका मायनिंग. मुळगांवकार आपल्या भुमिकेचेर ठाम. दिवचले जाल्ले बसकेंत मुळगांवच्या लोकांनी घेतलो हो निर्णय. आनी आतां खबरो विस्तारांत. अणजूण कांयसू चलिल्ल्या राखणे वण्टीच्या कामाक लागून आमदार मायकल लोबो आनी मनोज परबा मदीं बरेच पेटला. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान दिल्ली बिल्डर लॉबी कडल्यान पयशे घेवन सेटिंग केला हे कलांगूटचो आमदार मायकल लोबोन सिद्ध करचे. पयशे घेवन जर सेटिंग केल्ली आसात जाल्यार आमी पक्ष बंद करपाक तयार आशिल्ल्याचे म्हणीत आरजीपीचो मुखेली मनोज परबान मायकलाक प्रत्युत्तर दिले. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे मुखेली हे सेटिंग बाज. आपले सारको गोंयकार जेन्ना बांदकामां करतात तेन्ना आरजीच्या पोटान दुखता, पूण दिल्लीकार बांदतात तेन्ना हे तांचे कडल्यान पयशे घेवन सेटिंगां करतात असो आरोप आमदार मायकल लोबोन केल्लो. ताका आतां आरजीपीचो मुखेली मनोज परबान प्रत्युत्तर दिला. आरजीपीन दिल्ली बिल्डर लॉबी कडल्यान पयशे घेवन सेटिंगां केला हे कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन सिद्ध करून दाखोवचे. पयशे घेवन सेटिंग केल्ली जाल्यार आमी पक्ष बंद करपाक तयार आशिल्ल्याचे आरजीपीचो मुखेली मनोज परबान सांगले. अंजुना वागातोर, there are very few good activists and there are some people who are trying to show themselves that they are activists. जेन्ना खऱ्यांनीच काम बंद खंय वचून करपाक जाय थिंगा ते वचना. थोडे जाण वयता आनी सेटिंग करतात पयशांचे सेटिंग. जी प्रॉपर्टी भायले लोक जेन्ना म्हणटा म्हणजे आमचे गोंयकार लोक जेन्ना म्हणटा की आमी लोकलाक प्रॉपर्टी विकतले आनी जो तर लोकल घेता हांव आसूं लोकल आनी कोण आसूं लोकल आनी कोण आसूं लोकल आनी प्रोटेक्शन वॉल बांदता जाल्यार हेंचे पोटान कित्याक दुखता, कोणाच्या पोटान दुखता? म्हाका ते पयलो प्रश्न आहा हो. इफ यू हॅव टेकन परमिशन फ्रॉम वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट जर आनी कोणाक जर बांदलेली जाय जाल्यार तेणी येवचें. आमी हिल कटिंग करिना. देर इज नो हिल कटिंग गोइंग ऑन. वी आर रिटेनिंग आवर प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टीची सगळी माती व्हांवन गेल्या ती आमची फॅमिलीची प्रॉपर्टी. आमी जो तर कोण तरी विकता आनी तो म्हणटा आपूण गोंयकाराकूच विकतलो जाल्यार एक गर्वाची गजाल. तेणी खुशी जावपाक जाय. हे जे कोणाच्या पोटान दुखता, एक 4-5 जाण कोण 10-15 जाण येयल्ले तेंचे पोटान जे दुखता हे सगळे जाण गोवा हे मेन गोवा काबार करपी लोक हेच. आनी कोणाचेर घालता की पॉलिटिशियन दिल्लीकाराक हेल्प करता म्हणटा. सी, they are our local boys and ladies, whoever came. One lady came and some men came. They are local people. They are being misguided by 4-5 people. 4 ते 5 लोक तांकां मिसगायड करतात की कितें तरी व्हडलो कडेन आतां कितें स्टेटमेंट आयकला आनी कितें व्हडलीशी मॉल येता खंय. कसले बाबा मॉल येता? तुज्या बापायन आमकां मॉलाक घालपाक पयशे दिल्या. आमची रिटेनिंग वॉल येता थिंगा. सो आमचे ते बिझनसाचे पयशे एक आमी कितें कोणाक चोरून नागोवन ते पयशे हाडूंक ना. तेका सांगूंक सोदता हांवें कोण तो उलयता चोड पळय तो आमी गोंयकार आनी तुका जर तर ती दादागिरीची भाशा करपाक जाय जाल्यार तूं म्हाका सांग, हांव जाय थिंगा येता म्हणून तेका त्या मनशाक कोण तो. हांव तेका तेजें नांवूय येवना पूण तो दादागिरीची भाशा उलयता सोशल मिडियाचेर. हांवें आयकला तेजी भाशा.
आज जो तू चॅलेंज करता हांव तुका चॅलेंज करता तुझ्या कडेन कापासता दा मरे 1 रुपया पासून आर्जीन खंयच्या दिल्ली बिल्डरा कडल्यान घेतला न्हू आनी कंप्लेंट फाटी घेवन सेटिंग केला तू दाखय एक कंप्लेंट तू जर एक कंप्लेंट पासून दाखयता न्हू हांव चॅलेंज करता आमी आमची पार्टी बंद करता रेव्होल्युशनरी गोंस त्याच दिसा बंद करता 1 रुपया पासून दिल्लीकारा कडल्यान आमी घेतला न्हू सेटिंग केला कितें केला तू दाखय चॅलेंज तुका अरे तुझ्या असल्या मनशान मोडक्यान कितें घालून विकला म्हणजे अख्ख्या शिवलकारांक आनी कलंगूटकारांक खबर आहा फक्त लोक पिशान येयले आणि तू आता इलेक्शन येयला तसो नाचता पळय मेगा प्रोजेक्टांकडे थंय सेटिंग करून आता तो प्रोजेक्ट चालू आहा गौरेशान सांगला तशी तो प्रोजेक्ट चालू आसा तुझे बायल थंय नाचता आसगांव लोकांक उदक ना कायसुवा लोकांक उदक ना शिवोले लोकांक उदक ना आसगांव लोकांक उदक ना सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांक उदक ना तू मेगा प्रोजेक्ट येतात ती येतात पत्र्यांकडे येतात स्टेटमेंटा करतात अरे तुका तिका जर कापासतात जाल्यार तिच्याकडे जर थंय एमएलए जावपाची जर तिच्याकडे एफिशियन्सी नासली जाल्यार तिका घातली कित्याक फक्त प्रॉपर्टी खावपाक सत्यनारायणाची पूजा काही दोगांय जाणां येतात ती लोकांची घरां मोडपाक लोकांची दुर्गां मोडपाक कपेलां मोडपाक देवळां मोडपाक ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही होंडा 70 वाठारांतलें प्रकरण बरेंच तापत चल्लां ह्या प्रकरणाविशीं आता वेगवेगळी माहिती मुखार येत आसा पुलिसांनी ह्या प्रकरणात सामील आसले तांचेर कसलीच कारवाय करिनासतना वाटेवयल्यान वचप्यांचेर कित्याक कारवाय केला आमकां ह्या प्रकरणात आता न्याय जाय पुलिसांनी आमच्या आयकून घेवचें अशी मागणी आता तिडकल्ले थळावे करपाक लागल्या त्या रुलान आपडला आणि वयल्यान सेक्शन लायला नाका नाका ते ते कोणीतरी हे गाडी जळायले हे केले त्यांना हे पोलीस किती न्हिदलेले काकणा घालून बसलेली काय म्हाका पयली सांगत गुन्हे मारले गुन्हे मारताना पुलीस सगळे हांगा असले पीआय सगळे हांगा असले ते कशे हातीन घडी हात कशे घडी घालून रावले हांगा तेंका फादर मारला तेन्ना तेंच्यानी उलोवंक जाय आसलें न्हू ते ओगे रावले म्हणून सगळे फुडें जाला ना जावन तेंका कशें धरला तुमी भुरग्यांक आमच्या मायनर तेमी भुरग्यांक धरलेले तुमी तेंका सोडले आनी ते भुरग्यांक कितें करूंक ना तेंका कित्याक धरला तुमी पीआय बी आणि हे पुलीस आमकां हांगा गोंयान नाका तेंका आनी कसली कसली कलमां लायला न्हू ती कोण म्हाका दिसता आमकां सुद्दां ती कळना आमी थोडे शिकून सुद्दां आमकां ती कळना इतली डेंजर तेंका कलमां लायला टेम्पो मर्डर ट्रेसपासिंग दे हॅव जस्ट गॉन म्हणजे बॉन्कर्स म्हणटा तशें कोणाकय पिकअप केल्या ल्हान ल्हान स्कुलाच्या भुरग्यांक पिकअप केल्या आनी वाळपय पुलीस स्टेशनाचे व्हेले ऑन वॉट ग्राउंड्स बिकॉज दे वर देर स्टँडींग अँड वॉचिंग होंडा 70 वाठारांतले प्रकरण आता बरेंच तापत जायत चल्लां ह्या प्रकरणा विशीं आता वेगवेगळी म्हायती मुखार येत आसा पुलिसांनी प्रकरणात सामील आसले तांचेर कसलीच कारवाय करूंक ना जाल्यार वाटेवयल्यान वचप्यांचेर कित्याक कारवाय केला होंडा नरकासूर प्रकरणात पुलिसांनी ज्या 8 जाणांक अटक केला ते निर्दोष आसा जाल्यार गुन्यांवकार मोकळे भोंवतात ही केस पुलिसां मुखार घडिल्ल्यान पुलिसूच जापसालदार आसा असो दावो थळाव्यांनी केला वाळपय पुलीस स्टेशनाचे पुलीस निरीक्षक आनी हेर पुलीस अधिकाऱ्यांक सरकारान निलंबीत करचे अशी मागणी होंडा प्रकरणात ताब्यात घेतिल्ल्या तरणाट्यांच्या पालकांनी सरकाराक केल्या मजगती ह्या प्रकरणात आता पुलीस कशे कारवाय करतात आणि कशे न्याय दितात हांचेर सगळ्यांचोच दोळो आसा हांगा घरात कडेन आसलेलो तो गेल्लो साखळे वचून येयलो तो पयसताना येयलो पुलीस स्टेशनार तो कांयच येयना बेश्टोच येयलो ताका फक्त विचारलें तेणी तूं पळयता काय हय म्हटल्यार ताका डायरेक्ट अटॅक केलो कांयच नासतना तो ताका भाडें घेवन गेल्लो तो येतालो तेन्ना ताका उजो पेटोवन पळयलो आनी कांयच केलें आनी घरा गेलो मागीर ताका उजो मंगळार अरेस्ट केलो कोणागे बर्थडेक गेल्लो ताका येतालो वाण्या ताका हाडून ताका लायसन विचारले तेणी लायसन हांव घाले आनी डॉक्युमेंट विचारले डॉक्युमेंट हांव घाले आनी कित्याक हाडलो डायरेक्ट भितर उडयलो ताका तो खंयच्या रुलान आपडला आनी वयल्यान सेक्शन लायला नाका नाका ते त्या दिसा इन्सिडंट जालो तो भितर नासलो सीसीटीव्ही आमी ताका प्रोटेक्ट हांगा विचारले आमकां हे करता आनी आमकां म्हणटा ती कितें बेकार ना आमी तुमची सीसीटीव्ही पळोवपाक अशें मेळत पुलीस सांगता पुलीस स्टेशनाचे समोर ते कोणीतरी हे गाडी जळायले हे केले त्यांना हे पुलीस कितें न्हिदलेले ह्या टायमार हे पुलीस न्हिदलेले हातीन काकणा घालून बसलेली काय म्हाका पयलीं सांगा तुमी आमचे भुरग्यांक येता वयता वाटेसून अरेस्ट करतले हे हेंकां कित्याक दवरला आमचे सेफ्टीक लागून दवरला नुका फुकट तो गव्हर्मेंट पेमेंट करपाक दवरला इन्सिडंट जाल्लो 20 तारखेक हांगा गाडी जळयली तेंच्यांनी पयलीं तेंच्यांनी गुन्हे मारताना पुलीस सगळे हांगा असले पीआय सगळे हांगा असले
ते कशे हातीन घडी हात कशी घडी घालून रावले हांगा तांकां फादर मारला तेन्ना तेंच्यांनी उलोवंक जाय आसलें न्हू ते ओगी रावल्या म्हणून सगळें फुडें जाला तेन्ना जर तेंच्यांनी तांकां धरता जाल्यार कांयच जावचें नासलें उजो कोण लावपाक पावचो नासलेलो न्हू प्लस हांगा 2 CCTV आसा ते फुटेज चॅक करा न्हू तेंच्या थंय CCTV आहा ती फुटेज चॅक करा तितले सगळे तुमी चॅक केल्यार हे इतलो इन्सिडंट व्हडलो जावचो ना जाला तांकां दवरूंकूच ना जावन तांकां कशें धरला तुमी भुरग्यांक आमच्या मायनर तेमी भुरग्यांक धरलेले तुमी तांकां सोडले आनी ते भुरग्यांक कितें करूंक ना तांकां कित्याक धरला तुमी आनी आमचे PI तांकां तुमी हे एक्शन कितें तरी सरकारान घेवचें हे जाले 21 तारखेक तुम्ही भुरग्यांक धरता मंडे तो कामार संडे तो कामार हा परवरी सांगोड्या तेजो फूल एविडन्स हा म्हाजे CCTV तो 1:40 जाय मेरेन थंय सांगोड्या कामार हा मॅनेजर मी सगळे ते सगळे म्हाजे प्रूफ CCTV बी हांव सगळे घेवन येयला मागीर तांकां दाखोवंक पयले कोण घेयना आमचे तुजो भाव नरकासुराच्या रातीक कंपनीन आसा कामार आसा ती फुटेज घेतल्या फुटेज आसा आनी हे पळयनात कित्याक पळयना कोणूच घेयना म्हाजो चेडो कामा वयल्यान 2:45 वाजता येतालो कामा वयल्यान ताका आडायले भितर टाकले CCTV सगळे आसा आमच्या कडेन आनी म्हाजो भुरगे आतां म्हयन्यान कामा वयल्यान घरा येयले आनी आतां ताका भितर घातले 4 दीस जाले आमचे कोण आमी इथं भायले येवन उबे आसा इथं आसा रुमाक आसा आमकां खंयची इथं वळख कांय ना मजगती नरकासुरा दिसा होंडा पुलीस आउटपोस्टाचेर घडिल्ल्या प्रकरणात अटक केल्या दुबावितांचो कांयच संबंध नाशिल्ल्याचो दावो आमदार देविया राणेन लेगीत केल्लो आयकात आय एम नॉट फॉर इट की जे तांणी कोणें केलां पळय बट हांव कितें म्हणटा पुलिसा कडेन तूं करेक्ट कल्प्रिटाक यू फायंड आउट गेट युअर CCTV फुटेज इन प्लेस सी बाबा एक्चुअली कोणें तुजे हाका फायर क्रॅकर्स गेल्या police what the way the police have gone on whether it is the local PI ki PSI they have just gone म्हणजे bonkers म्हणटा तशें कोणाकय पिकअप केल्या ल्हान स्कुलाच्या भुरग्यांक पिकअप केल्या आनी वाळपय पुलीस स्टेशनाचे व्हेले ऑन वॉट ग्राउंड्स बिकॉज दे वर देर स्टँडींग अँड वॉचिंग सो हांव पुलिसा कडेन मागता यू गेट युअर फॅक्ट्स रायट बेश्टेच लोकांक कोणाकय लोकांक उखलून यू कांट पुट देम इन द पुलीस स्टेशन यू कांट गोमंतक TV खातीर सपना सामंत गांवचे प्रश्न सुटावे जायनात जाल्यार आमकां मायनिंग नाका अशी भुमिका मुळगांवच्या लोकांनी घेतल्या बेरेस्तार दिवचलच्या उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या वांगडा जाल्ल्या बसकेत मुळगांवच्या वेगवेगळ्या संघटनांच्या प्रतिनिधींनी गांवचे प्रश्न मांडले फाटल्या 1.5-2 वर्सां सावन मुळगांव गांवांत मायनिंग प्रस्न उपराशिल्लो आसा बफर झोन निश्चित करात मायनी वयली रातपाळी बंद करात आनी गांवचे हेर प्रश्न सोडयात अशी मुळगांवच्या लोकांची मागणी आसा हे फाटभुंये बिरेस्तारा दनपारा दिवचलचे उपजिल्लोधिकारी कार्यालयात एक बसका जाली हे बसकेक पंचायत कोमनीदास शेतकरी आनी देवस्थान समितीचे प्रतिनिधी हजर आशिल्ले आयज आमी आमच्या डेप्युटी कलेक्टरा बरोबर मिटींग दवरली याच्या पयलीं आमी 2 मिटींग कलेक्टरा बरोबर दवरल्यो दोनूय कलेक्टराचे ट्रान्सफर जाले सो आतां हो आमचो 3रो कलेक्टर हेच्या बरोबर आमी आमच्या गांवचे जे इश्यूज आसा जे आमी पयलीं पासून मांडीत आसा ते आमी आयज तेंच्या बरोबर मांडले आनी सरान सांगल्या बाकीचे जे आमचे मायनिंगेचे कोण ऑथॉरिटीज आहा तेंच्यांनी नेक्स्ट मिटिंगेक आपले जे आन्सर्स आहा आमी जे क्वेश्चन केले तेंचे आन्सर्स आहा ते नेक्स्ट मिटिंगेक तेंच्यांनी दिवचे आनी आमी अशी अपेक्षा केल्ली की जो पर्यंत आमचे जे इश्यूज आसा जे सॉर्ट आवट जायना तो पर्यंत ही मायन बंद दवरची पूण हेचे कांय आमच्या डेप्युटी कलेक्टराच्या हातीन ना ते DMGच्या हातीन आसा सो आमी तेंचे कडेन कॉन्टेक्ट करतली हे बाबतींत आमी पंचायतीन तांकां लेटर करून आमी अशें मागणी करतली की तुमी ही मायन आमचे जे जो पर्यंत इश्यूज आहा ते सॉर्ट आवट जायना तो पर्यंत मायन बंद दवरची हे आमी तांकां लेटर करतली परत आमचे फॉरेस्टा बरोबरूय काल इन्स्पेक्शन जालें फॉरेस्टान सगळीं झाडां वयर तेंच्यांनी मारलेलीं आसा तेंची सगळींची इन्स्पेक्शन करून रिपोर्ट तयार केल्लो आसा तोय बीन आतां बेगिनात येतलो तेंच्यांनी अशी लुकसाण आमकां मुळगांवकारांक करून दवरलेली आसा आनी हाजें इतलेंच म्हणणें आसा की जर मुळगांवकारांक मायनिंगेचो कसलोच फायदो ना जाल्यार मुळगांवांत मायनिंग ही नाका डेप्युटी कलेक्टरान मिटींग आसली रिगार्डींग जे सगळे पयली इश्यू आसा डिमांड आसा पळय तेच आमी हांगासर आयज परते आमकां रिपीट केले जे आमचे फुलफील जावन अजून पर्यंत आनी मायनिंग जी आहा पळय ती चालूच आसा मायनिंग वर्स वरात आहा ती
एकाय विलेजीस जावं सरपंच पंचायतीक जावं डेप्युटी कोणाकूच ते हें करिना आयकना म्हणून आयज आमी न्यू कलेक्टर येयला तेंचे कडेन आयज तेणी सांगलां हेचेर कितें ते आमी उलयता मायन्स डिपार्टमेंटा कडेन जावं ते मायनींग मॅनेजर CEO तेंच्या कडेन उलोवन जें कितें आहा तें सॉर्ट आवट करता तो पर्यंत आमी थोडे दीस आमी पळयतले वायट आनी मागीर फुडलें आमचें हें कितें आहा न्हू तें आमी डिसिजन घेतले. तुमी जे कंपेन्सेशन बी मागले तें कांयच मेळूंक ना. कंपेन्सेशन म्हणजे फक्त आमकां 4 वर्सांचें मेळिल्लें आहा कंपेन्सेशन शेतकऱ्यांचें तेंच्यांनी सांगलेलें कंपेन्सेशन मेळ्ळ्या उपरांत डिसिल्टिंगाक आमी हें करता सगळें मायंड हें कळम म्हणून आसा तें डिसिल्टींग करता तळे डिसिल्टींग करता म्हणून सांगलेलें पूण आजून पर्यंत कांयच जायना. मेन डिमांड आमच्या डिमार्केशन आमी आदी पासून हो एक पॉयंट आमचो मेन आहा जी घरां जी लिजान येयल्या ती भायर काडून एक बफर झोन मेंटेन करात आनी मार्कींग करून दियात जेणे करून आमी तुमी त्या मार्किंगेच्या सकयल येवंक जायना. पण तरी आसतना हें मायनींग चालूच आसा. फाल्यां सपोज अशें फ्युचर जालें आतां मार्कींग केल्या एक बाउंड्री उरली आनी तेच्या सकयल हेंच्यांनी जर येयलें जाल्यार तेच्या मागीर कोण हें करतलो. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. अभिनेत्री प्रशांती तळमळकर हाणें टोरंटोत जाल्ल्या 14व्या आंतरराष्ट्रीय दक्षिण एशियाई चित्रपट महोत्सवात आंतरराष्ट्रीय श्रेणी सर्वोत्तम अभिनेत्रीचो पुरस्कार जिखिल्लो आसा. 9 ते 19 ऑक्टोबर मजगती जाल्ल्या ह्या महोत्सवात 22 भाशेंतल्यान 120 चित्रपट प्रदर्शीत जाल्ले. हातूंत व्हड चित्रपट, लघु चित्रपट आनी म्हायतीपटांचो आस्पाव आशिल्लो. तळपणकार हांकां हो सन्मान मांगिरीश बांदोडकर दिग्दर्शीत आसेगांव ह्या 30 मिनटांच्या कोंकणी लघुपटांतल्या भुमिके खातीर फावो जाला. गोंयांत पॅराग्लायडींग करपाक पर्यटकांची व्हड उमेद पळोवपाक मेळटा. पूण ही बेकायदेशीरपणान चलपी पॅराग्लायडींग पर्यटकांच्या जिवाक धोको निर्माण करपाक लागला. फाटल्या फावटी पॅराग्लायडींग प्रकरणात 2 जाणांचे बळी गेल्ले. आतां परत दक्षिण गोंय दर्यादेग वाठारांत पॅराग्लायडींग करतना पर्यटक माडार शिरकालो म्हणून सालबार जालो. खरो पूण होच पॅराग्लायडींग खंयच्या विजेच्या यंत्रणेक शिरकाल्लो जाल्यार कितें जावपाचें, वा कोणूय सकयल आशिल्लो वा ताचेर पडिल्ले जाल्यार कितें जावपाचें, कोण जापसालदार असोय प्रश्न उप्रासता. गोंयांत पॅराग्लायडींग करपाक पर्यटकांची व्हड उमेद पळोवपाक मेळटा. पूण ही बेकायदेशीरपणान चलपी पॅराग्लायडींग पर्यटकांच्या जिवाक धोको निर्माण करपाक लागला. फाटल्या फावटी पॅराग्लायडींग प्रकरणात 2 जाणांचे बळी गेल्ले. आता परत दक्षिण गोंय दर्यादेग वाठारांत पॅराग्लायडींग करतना पर्यटक माडार शिरकाल्लो म्हूण सालवार जालो खरो. पूण हेच पॅराग्लायडींग खंयच्याय विजेच्या यंत्रणेक शिरकाल्ले जाल्यार वा कोणूय सकयल आशिल्लो ताचेर पडिल्ले जाल्यार कोण जापसालदार आसपाचो? ह्यो घडणुकेच्यो कागाळी लेगीत केल्यार हालचाली घेयनात. गोंयांत हें चल्लां कितें? गोंयच्या पर्यटनाची वाट लागच्या पयलीं सरकारान हाचेर गंभीरतायेन लक्ष घालचें. तिडकिल्ल्या थळाव्यांचे गाराणे. गोंयच्या वॉटर स्पोर्ट्स वाट लावपा येयला. अख्खा वॉटर स्पोर्ट्सा वाट लावपा येयला. तो एक शूट ताका माडाच्या वळाक लॉस जालो, दुसऱ्या शूट कशें स्टार्ट करतो? चोय लॉस ना. गोंय टुरिझमान वाट लायला गोंयांत. आणि काय ना टुरिझम वाट लावपा सगळे सपोर्ट करता ताका, सगळे सपोर्ट करता. कोण फोन काढा आमगेला माल जाल्या सगळं तो शूट ताका माडाचे वळ आता शूट मात आसा माडाचे लँड जावन चुय पाळ लायना न्हू. वॉटर नाही का? वॉटर पासून काम करता चोवपा टुरिझमाचो सगळे वायरल करून देव. गोंय टुरिझम पाळ घाता एसको गोंय टुरिझमा वाट लायले मी चोवपा हाय तर पाळ घाता पयले. हा कंप्लेंट केला कोण येयला नाही. हा मोडवा कंप्लेंट कोण काढे आणि एक मंत्री कंप्लेंट रजिस्टर आनी कितें जाता? वॉटर ना हिंगा दोन मुखा पडा त्या शूट ताका माडाचे पडा. चोय कितको शूट माडाचे आता गेले सेम प्लेसीस आनी दुसरे शूट घेवन मारतो. रात मुखा घेवन गेला कित चलता चुय हिंगा कित चलयता चुय. गोंयची वाट लायल्या टुरिझमा ही. जेल्ले फाटी एक वर आहलोले एक बायक चलोवंक एक वर वयर पडो आहलोले सगळे लिपोयता गेले सगळे सामाटा हिंगा टुरिझमा वाट लावपाक. जानेवारीत पेडण्या केरी पटाचेर पॅराग्लायडींग करतना बायल पर्यटक आणि पॅराग्लायडींग पायलटाक दुखेस्त मरण आयिल्ले. पॅराग्लायडींग करतना हो अपघात घडिल्लो हाची याद जाता. गोंय हे पर्यटन थळ आसा.
सरकारान गोंयांत खंय तरी पर्यटक क्षेत्रात सादुरताय बाळगोवपाची काळाची गरज जावन रावल्या। गोंयांत असल्यो घडणुको परत आनी घडपाक जायना हाची दखल आता सरकारान घेवपाची गरज आसा। पॅराग्लायडिंगात लोकांचे बळी गेल्यात, तरी आसतना खुलेआम हो वेवसाय चलता। कायद्याचे पालन करिनासतना बिनधास्त बेकायदेशीर रितीन असली कामां करपाक हांकां बळगे मेळटा तरी कशे? सरकाराच्या विरोधात वचप्यांक ह्यान फुडें तरी खर ख्यास्त मेळटली वय हो चिंतपा सारको प्रस्न। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। बेरेस्तारा मंत्री दिगंबर कामत आणि भारत सरकाराच्या कन्झ्युमर अफेअर्स खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यान 25 ऑक्टोबराक जावपी फर्स्ट नॅशनल कॉन्फरन्स ऑफ कंट्रोलर्स ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी 2025 हाचेर म्हायती दिली। मजगती हांव 30 ते 35 वर्सां राजकारणात सक्रिय आसा। दामबाब आणि मडगांवच्या लोकांच्या तेक्यान 100 विरोधक म्हाज्या आड एकठांय आयले तरी हाचो म्हजेर कांयच परिणाम जावचो ना अशें मंत्री दिगंबर कामतीन पत्रकार परिशदेंत सांगलें। बेरेस्तारा मंत्री दिगंबर कामत आणि भारत सरकाराच्या कन्झ्युमर अफेअर्स खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यान 25 ऑक्टोबराक जावपी फर्स्ट नॅशनल कॉन्फरन्स ऑफ कंट्रोलर्स ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी 2025 या कार्यावळी विशीं पत्रकार परिशद घेवन पुराय म्हायती दिली। या कार्यावळीक पुराय भारतातले अधिकारी हजर आसतले। पुराय भारतात रॅशनलायझेशन करप हो या परिशदेचो मुखेल हेत आसा। Concept of holding these conferences, as you all know, our Prime Minister dreams of rationalizing everything across the country. I mean, you have ration cards being rationalized. You have lots of things being rationalized. One of the effort is that to bring all the controllers together and rationalize all the regulations. See where rules are to be amended, bring it in conformity with all the states. All the states follow the same procedure, and that is the main purpose of bringing together. Second is using digitization, as you know, Prime Minister's beloved subject has been digitized. Today, digitization has opened new avenues for all the people. We have seen during Corona time what digitization and how digitization helped us all. Similarly, use of digitization in the legal metrology department, bringing transparency in legal metrology department. So lots of things are going to be deliberated. There will be some keynote speakers who will give their experts comments on all this. And this is a golden opportunity for the state of Goa also to understand what is happening in other states. PWD मंत्री दिगंबर कामत हाणें आपल्या राजकीय भूमिकेक आव्हान दिवपा विशीं खंयची अफवा न्हयकारली आनी आपलो दीर्घ अणभव आनी लोकांचो तेंको आपणाक आसा अशें सांगलें। हांव 30-35 वर्सां राजकारणात सक्रिय आसा। दामबाब आनी मडगांवच्या लोकांच्या तेक्यान 100 विरोधक म्हज्या आड एकठांय आयले तरी ताचो म्हजेर परिणाम जावचो ना अशें दिगंबर कामतीन आत्मविश्वासान सांगलें। विजय मनोज परब हे सगळे एकठांय आयले। बीजेपी फरक पडटलो बीजेपी पडटलो मनोज परब गोवा फॉरवर्ड आणि काँग्रेस एक झालेले आसा तुमच्या लागींच्यान सर 35 वर्सां मडगांव शहरात उबो आसा। हांव उबो आसा तो दामबाबाच्या आशिर्वादाचेर। मडगांव ही दामबाबाची कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी मडगांवकाराच्या आशिर्वादान हांव उबो। 100 जाण एकटे आयले आनी 50 जाण आयले म्हाका पर्सनली कांय फरक पडना। आतां काल चीफ मिनिस्टरान सुंदर हातून आपल्या हातून सांगला पळय हे पळय म्हणटा नरकासुराक काबार करपा जाय। कोण नरकासूर हे पळय ही ताणी ठरोवपा जाय। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। कालांगूट वाठारांत एक विचित्र अशें अजापीत करपी घडणूक मुखार आयली। थळाव्यांच्या जेन्ना एक सारक्यो रेंट कार गाडयो नजरेक आयल्यो तेन्ना ह्या दोगांचे नंबर प्लेट एकूच आशिल्ल्याचे मुखार आयले। थळाव्यांच्या शिटूकसाणेक लागून तांच्यांनी ही घडणूक पुलिसांच्या नजरेक हाडली। त्या उपरांत पुलिसांनी फुडल्या चवकशे खातीर दोनूय गाडयो जप्त केल्यो। गोंयांत आतां पर्यटक हंगाम सुरू जावपाच्या मार्गार आसा। गोंयांत येवपी चडशे पर्यटक रेंट कारीचोच वापर करता, ज्यो रेंट कार सदांच चर्चेत आसता।
कळंगूट वाठारात एक विचित्र तसेच अजापित करपी घडणूक मुखार आयला. थळाव्यांचे जेन्ना 2 एकसारक्यो रेंट कार गाडयो नदरेक आयल्यो तेन्ना ह्या दोगांचे नंबर प्लेट एकूच आशिल्ल्याचे मुखार आयले. थळाव्यांनी पुलिसांक कळीत केल्या उपरांत पुलिसांनी दोनूय गाडयो जप्त करून फुडलो तपास सुरू केला खरो. पूण ही बेकायदेशीरपणां चलिल्ली प्रकरणां पुराय गोंयभर चालू आशिल्ल्याचे टॅक्सी धन्यांनी नदरेक हाडला. पुलिसांनी एकाच नंबरा सयत गोंयच्या रस्त्यांचेर 2 गाडयो कश्यो चलोवपाक मेळटा हें सोदून काडप भोव गरजेचें आशिल्ल्याची मागणी तांच्यांनी केल्या. काल ही गाडी जी आहा ती 3 दीस जाली हांगासर चलताली रेंटाक सेल्फाक आनी ही काल गाडी येयली हांगासर राती. आयज सकाळी पळयत जाल्यार दोनूय आमी नंबर चॅक केले, दोनूय नंबर सिमिलर दिसले आमकां. फर्स्ट हांवें काडून व्हिडियोज आमकां जे भुरग्यांनी आमचे इनिशिएटीव घेवन भुरग्यांनी काडले व्हिडियोज आमी फुडें PIक धाडले. PIन ऑन द स्पॉट स्टाफ धाडला आनी आमकां अटेंड केले सोमतेच. आतां गेस्टां कडेन आमी कन्फर्म केले दोनूय गाडी एकाच ओनराची वास्कोचो कोण तरी ओनर तो विपुल कितें नांव ताचें. सो असले जे इन्सिडंट जाल्या हे ऑल ओवर गोवा चालूच आहा. हे आयज आमी एक धरल्या देवाच्या कृपेन आमकां फुड्यान दिसल्या म्हणून जालें एका कॉल PIन केल्लो. रेंट कॅब एक रेंट कॅब एक म्हाका दिसना रेंट कॅब आसतली म्हणून ती प्रायवेट काय कसली ती आमी नको नंबर लायले ताका ते आतां PI आनी कसल्यो गाडयो ह्यो दोनूय गाडी बलेनो ट्युरिस्ट घेवन हांगासर येयलेले. दोनूय ट्युरिस्ट येयल्या 2 सेपरेट ट्युरिस्ट आहे तांकां काय आयडिया ना. ही एक तेजी GA 060 970 ही फेक अशी आमकां तरी दिसता आनी ती जेन्युइन नंबर प्लेट GA 060 9708 तो प्रेसिंग आसा तो एम्बोस नंबर प्लेट विथ लिगल परमीट आहा तेजेर. पुष्कल फर्नांडीस नांवाचेर परमीट आहा ते. ओके अशें तेणें आतां एकदा साहेबांक सांगल्या. आमकां अशें जेन्ना इन्सिडंट जाले न्हू आमकां पुलिसांचो सदांच सपोर्ट आहा. फक्त एनफोर्समेंट जो जाता पळय तेन्ना हे मातशें क्रॅकडावन जावपाक जाय. आमी डे वनाच्यान सदांच सांगता प्रायवेट नंबर आनी पलटे नंबर चालूच आहा म्हणून तेजेर क्रॅकडावन लोकल करता. वायट जाता लोकल सदांच आर्ग्युमेंटाक आमी पडटा ट्युरिस्टां कडेन. पळय डिमांड कितें आहा आतां आमी ऑल गोवा एसोसिएशन आहा. आतां नॉर्थ गोवा आनी खंयचें एसोसिएशन उलोवना आतां सगळे अंडर वन रूफ आहा आमी. सो आयज आमी ऑलरेडी ही गजाल ऑल गोवाच्या कमिटीक सांगलेले आहा आनी जे बाकीचे लायसन होल्डर्स आहा ते आतां ओनरान तेजें कन्फर्म केला की बाबा पुष्कराच्या नांवार आहा म्हणून ती आमी कन्फर्म करतले पुष्कराच्या नांवार आहा जावं कोणाच्या एकट्याच्या तरी नांवार आसतलीच ती गाडी. आनी आमी आतां रिक्वेस्ट करतले की ऑल गोवा जी आमी कमिटी बेटअप जातली ताका की हेची सगळी परमिटां कॅन्सील करची म्हणून. हे परमीट कॅन्सील जातलेच तेजे कित्याक असले जे भुरगे असले फोटिंगपणां जी करता न्हू धन्यान आनी मागीर ट्युरिस्टाक हेरेस जाता आनी मागीर रेंट कार जे लायसन होल्डर जाता तेंचे नांव पिड्यार जाता कित्याक हे असले बारीक फालतूरपणां चलता म्हणून. आतां हो एक्चुली क्रिमिनल ऑफेन्स तो. एक नंबर 2 गाडयो फाल्यां कितेंय जर क्रिमिनल एक्टिविटीज जाले ड्रग्साचे जावं प्रोस्टिट्युशनाक कितें एक्सिडंट जाल्लो जाल्यार फाल्यां कशें कळटलें आसलें बाबा खंयची गाडी लिगल आनी खंयची जेन्ना व्हेरीफाय करतले तेन्ना कळटलें आसलें की बाबा ही गाडी टॅक्सी आनी ही गाडी रेंट कार म्हणून. गोमंतक TV खातीर स्नेहा असोटीकर. हे आशिल्लें गोमंतक टुडे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.